नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. आमच्या ब्रह्मांडाची सोबीतकाय तुमच्या पर्यंत पावोवपाची हे सुंदर विश्व तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न आसा हो आमचो प्रोग्राम अंतरिक्ष अप एंड अवे. एस्ट्रोनॉमी आनी टेलिस्कोप हांचो खूब लागचो संबंध आसा. तो अंतराळ, तो ब्रह्मांड हे तुमकां वळखुपा जाय जाल्यार टेलिस्कोप आशिल्लो सदा बरो. जायच असो ना पूण आशिल्लो सदा बरो. आतां टेलिस्कोपाचे कितले प्रकार आसात ते सगळे पळोवपाक तुमकां यादूच आसतलो गेल्या आठवड्यात आमी हांगा आयिल्लीं पणजे जुंता हावजाच्या वेधशाळेंत पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी आनी टेलिस्कोपाचे तरेतरेचे प्रकार जे आसात आमी हांगा पळोवन घेताले. आनी म्हजे बरोबर लास्ट टायम आशिल्ले श्री विदेश खांडेपरकर, आजूय ते म्हजे बरोबर आसात. तर विदेश परतून एकदां आमच्या प्रोग्रामांत तुका येवकार. आनी लास्ट टायम जे टेलिस्कोपा बद्दल तुवें आमच्या दर्शकांक सांगिल्लें, एक्सप्लेन केल्लें, ते एक ब्रीफ रिकॅप दी. कसले कसले टेलिस्कोप तुवें दाखयल्ले ते? आतां पर्यंत आमी दोन तरेचे टेलिस्कोप पळयले. एक म्हणल्यार रिफ्रॅक्टर, जो गॅलिलियोन इन्व्हेंट केल्लो, जो रिफ्रॅक्शन लायट बेंड जाता ह्या तत्वाचेर चलता. आनी दुसरो म्हणल्यार रिफ्लॅक्टर टेलिस्कोप, जो न्यूटनान विकसीत केल्लो, लायटीचें रिफ्लॅक्शन जाता त्या तत्वाचेर तो चलता. तर विदेश तुवें म्हाका तेन्ना सांगिल्लें की तिसरो ऑप्टिकल टेलिस्कोप 3 प्रकाराचे आसात: रिफ्रॅक्टर, रिफ्लॅक्टर आनी कॅटाडायोप्टिक्स. सो आतां कॅटाडायोप्टीक टेलिस्कोप तुवें दाखोवपाचो उरला, तो केन्ना दाखयता आमकां? कॅटाडायोप्टीक टेलिस्कोप वयर आसा, आमी डोम आसा, त्या डोमान घातलेलो आसा. तो तुमकां आतां हांव दाखयता. ओके, तूं वच आनी तयारी कर, हांव तुज्या फाटोफाट येता. तर थोड्या वेळान आमी वयर वचुया. जे डोमान भितर कॅटाडायोप्टीक टेलिस्कोप दवरलेलो आसा. लक्षांत दवरात की पणजेंत सगळ्यांत उंच म्हणजे हायेस्ट पॉयंट आसा हो टेलिस्कोप, जातून सगळें मळब सुंदर सगळ्यांक दिश्टी पडटा. एट दीस पॉयंट हांव आमच्या दर्शकांक एक इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदतां. जेन्ना टेलिस्कोप हो विशय येता तेन्ना सगळे म्हणटात आमकां स्टारां दाखय, आमकां स्टारां दाखय, स्टारां पळोवपाक जाय. एक्चुअली सांगपाक स्टारां टेलिस्कोपान पळोवपाचीच नासतात. स्टार म्हणजे नक्षत्र इतले पयस आसता, इतले ल्हान ते आमकां दोळ्यान दिसता. आनी ते टेलिस्कोप हो तितलो सामको इतलो पावरफूल नासता की स्टाराची सरफेस तुमकां दाखोवंक शकतलो. एकूच स्टार तुमी स्टडी करूंक शकता, तो म्हणजे सन, सूर्य. तो सुद्दां केअरफुली करपाक जाय. टेलिस्कोप लावन केन्नाय सुर्या कडेन पळोवं नाकात. बायनोकुलर्स घेवन केन्नाय सुर्या कडेन पळोवं नाकात. तुमच्या रोखडे थोडेच मिनटांनी दोळे जळून वतले. टेलिस्कोपांचो यूज आसा मेनली 2 तरेचे वस्तू पळोवपाक. एक लागचे वस्तू आनी एक खूब पयसचे वस्तू. लागचे वस्तू हातून येता आमचे सोलार सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, जे आमचे प्लॅनेट्स, मर्क्युरी, विनस, मार्स, गुरू आसा, शनी, युरेनस, नेपच्यून सुद्दां दिसतात. हाय पॉवर टेलिस्कोपान ते पळोवं येतात तुमी. मागीर आमच्या सोलार सिस्टमान आनी वस्तू असतात. आमचो ऑफकोर्स चंद्र आसा. आनी जे मंगळ आनी गुरू हांच्या मदीं एस्टेरॉयड बेल्ट आसता. थोडे एस्टेरॉयड्स आसात तेय दिसतात. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट कॉमेट्स, जे धूमकेतू केन्नाय केन्नाय चुकून पृथ्वी कडल्यान पास जातात. हे सगळे वस्तू आमी टेलिस्कोपान क्लियरली पळोवंक शकतात. सोलार सिस्टम ऑब्जेक्ट्स. आनी एक टेलिस्कोपाची यूज आसा डीप स्काय ऑब्जेक्ट्स. डीप स्काय ऑब्जेक्ट्स म्हणजे जे अंतराळात सामके मिस्टिरियस गुप्त अशे वस्तू आसात, दोळ्यान तुमकां केन्नाय दिश्टी पडचे नात. 3 तरेचे बेजिकली आसतात ते. एक म्हणजे क्लस्टर्स. क्लस्टर्स म्हणजे स्टारांचे ग्रुप्स, नक्षत्रांचो पुंज म्हणटात तांकां. आतां कितें जाता, स्टारां सगळीं जन्माक येतात तेन्ना एकोडी अशी जन्माक येनात, ग्रुपान जन्माक येतात. तो स्टारांचो ग्रुप आसता, क्लस्टर, हे तरेतरेचे असतात. हे तुमकां टेलिस्कोपान दिसतात. दुसरो ऑब्जेक्ट म्हणजे नेब्युला. नेब्युला म्हणजे ढगां, हायड्रोजन गॅसाची ढगां. ती तरेतरेची असतात. नक्षत्रांचो जन्म ढगां पासून जाता. नेब्युला पासून नक्षत्र जन्माक येता. आनी जेन्ना नक्षत्र काबार जाता तेन्ना नेब्युला फाटी सोडून ते मरतात. सो बर्ग, बेट आनी तरेतरेचे नेब्युलास, खूब तरेचे नेब्युलास आसा. ते सगळे तुमकां टेलिस्कोपान पळोवपाक येता. आनी थर्ड ऑब्जेक्ट तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, गॅलेक्सीस. आमी आसात ती आकाशगंगा, मिल्की वे ताचें नांव आसा. आनी आमची सगळ्यांत लागीं नेबरिंग गॅलेक्सी आसा एंड्रोमेडा गॅलेक्सी. आनी अशें आमच्या ब्रह्मांडात तुमकां मेजूंक जायना तितल्यो गॅलेक्सी भरिल्ल्यो आसात. आनी हे सगळे ऑब्जेक्ट्स, नेब्युलास, क्लस्टर्स आनी गॅलेक्सीस, हे सगळे पळोवपाक मेनली एस्ट्रोनॉमर्स आनी जांकां हॉबी आसा एस्ट्रोनॉमीन असले लोक टेलिस्कोप यूज करतात. आमी पळयले रिफ्रॅक्टर आनी रिफ्लॅक्टर टेलिस्कोप्स हे प्रकार. आतां तिसरो तरेचो टेलिस्कोप हाका कॅटाडायोप्टिक्स टेलिस्कोप अशें म्हणटात. तो हांगा भितर डोमान दवरलेलो आसा. आतां खुबशे जाणांक एस्ट्रोनॉमी बद्दल एक डावट आसता. ऑब्जर्वेटरी व्हडल्यो व्हडल्यो पळयल्यार अशे डोम्स आसतात. ते डोम्स कित्या खातीर आसतात? आतां टेलिस्कोप
ऑब्जर्वेशना खातीर आसता आनी स्काय ऑब्जर्वेशन करपा खातीर आमकां लायट ही बिलकूल नाका आसता. सो जे आमच्या वातावरणात लायट आसता म्हणजे सगळे आमचे रोड लायट्स, स्ट्रीट लायट्स, इंडस्ट्रियल लायट्स, लायट पॉल्युशन, साऊंड पॉल्युशन बी आयकलां आसतलें, वॉटर पॉल्युशन, एस्ट्रोनॉमर्सांक लायट पॉल्युशनूय लागता. सो लायट पॉल्युशन मिनिमायज करपा खातीर असले डोम तयार करतात आनी व्हडले व्हडले टेलिस्कोप सदां असल्या डोमान भितर दवरलेले आसात आनी फक्त जितलो आकाशाचो भाग ऑब्जर्व करपाचो आसा तितलोच भाग फ्लॅप ओपन करतात आनी आकाशा कडेन पळयतात. म्हणजे बाकीचे सगळे कडली लायट टेलिस्कोपाक त्रास दिना. सो कॅटा डायोप्टीक टेलिस्कोप कितें हो आतां आमी भितर वचून पळोवया. कॅटा डायोप्टीक टेलिस्कोप कितें तें विदेश आमकां सांगतलो. कॅटा डायोप्टीक टेलिस्कोप जे आसता तितून रिफ्लेक्शन आनी रिफ्रॅक्शन हे दोनूय तत्वां यूज जाता. म्हणजे फाटीं 2 टेलिस्कोप पळयले, दोनांचे प्रिंसिपल हातून यूज जाता. हय, जॉयंटली. आतां हो जो टेलिस्कोप आसा हेका म्हणटा स्मिथ कॅसेगिरीन. ओके. आनी हितून तुमी जर पळयत जाल्यार भितर तुमकां ते एक मिरर दिसता. हय, हारसो आसा. मिरर आनी ताका सेंटराक होल आसा. आनी ही जी आसा फुडें एका तरेची लेन्स, हेका आमी करेक्टिंग प्लेट म्हणटा. सो लायट जेन्ना वयता तेन्ना हांगाच्यान रिफ्लेक्शन जाता आनी थंय रिफ्लेक्शन जाता आनी परत हांगा एक सेकंडरी मिरर आसता. ह्या मिरराचेर लायट पडून हांगासर हांगा जे मेन मिरर आसता तेका आमी ते होल करून थंयसर आयपीस लायता आनी थंयच्यान आमकां इमेज दिश्टी पडटा. ओके. म्हणजे हातून कितें जाता की डायरेक्टली जो मिरर आसा टेलिस्कोपाचो तातूनच मदीं बुराक करतात आनी त्या बुराकानूच आयपीस लावन पळयतात. सो डायरेक्टली पळयतात. गॅलिलियोच्या टेलिस्कोपा पासून डायरेक्ट विजन मेळटा, पूण न्यूटॉनियन टेलिस्कोपा पासून हारसोय मेळटा. सो डबल हे आसता. आनी हो कसलो कॉन्केव कॉन्वेक्स कसलो आसता? कॉन्केव. हो मिरर कॉन्केव आसता. ओके. पण फरक इतलो आसता की जो कर्वेचर जो आसता तो मातसो चड आसता. कॅटा डायोप्टीक टेलिस्कोपात खूप प्रकार असतात. तातूंतलो हो एक प्रकार, ताका स्मिथ कॅसेग्रेन टेलिस्कोप म्हणटात. तर हो टेलिस्कोप आसा हातून ऑब्जर्वेशन कशें करतात ते मातशें आमकां एक्सप्लेन करता. कित्याक म्हाका दिसता की हो इतलो कितें कॉस्ट आसतलो हाजो? अरावंड 6.5 लाख. 6-6.5 लाखांचो टेलिस्कोप. असो आमचे दर्शक इतलो म्हारग टेलिस्कोप घेवपाक वचचे नात. सो एटलिस्ट आमकां एक्सप्लेन कर की हो टेलिस्कोप कितें ऑब्जर्व करतात आनी कशें ऑब्जर्व करतात म्हणून. हो जो टेलिस्कोप आसा हे पयलीं म्हणलेल्या प्रमाणे हेका जे आयपीस आसता ते हांगा फाटल्यान आसता आनी हो पळयता तुमी तेजो जो सिलिंडर कसो हांगासर एक ऑब्जेक्ट आसा हो म्हणल्यार तेजो कंप्युटर एक्चुअली. हो फूल एका मोटर आसता. म्हणजे हो ऑटोमॅटिक टेलिस्कोप. ऑटोमॅटिक. तेका एक रिमोट आसा. हितून जवळ जवळ 4000 नक्षत्र आणि गॅलेक्सी नेबुले 4000 वस्तूंची नावां फीड केल्ली आसा. तुम्ही डायरेक्ट नाव सिलेक्ट करून एंटर मारले की टेलिस्कोप आपुणूच त्या जाग्यार वचून ते ऑब्जेक्ट तुमकां दाखयता. ओके. म्हणजे रिमोट कंट्रोल टीव्ही आणि सगळें आसा तशें होय बी रिमोट कंट्रोल टेलिस्कोप. रिमोट कंट्रोल टेलिस्कोप. ओके, बरें आसा. The third type of telescope is a compound telescope or catadioptric. Cata what? I know, that's a big word. It means an optical system that involves both the reflecting and refracting of light in order to reduce aberration. So this Schmidt-Cassegrain telescope, for example, utilizes a corrector lens on the front of the telescope, a strongly curved primary mirror at the back, and then another outwardly curved mirror in the middle of the corrector lens before light finally goes through the center of the back of the telescope to the eyepiece. It basically can take a very long focal length light path and fold it into a shorter tube. There are other versions of catadioptric scopes, Schmidt-Cassegrains and Maxitov-Cassegrains being the most prominent amateur types available. तर विदेश हो कितें म्हणटा रिमोट कंट्रोलान यूज करपाचो टेलिस्कोप, हाजी स्पेशालिटी कितें आसतली? स्पेशालिटी म्हणल्यार बाकीचे जे टेलिस्कोप आसा ते हँडल करपाक तुमकां प्रॅक्टीस करची पडटा. म्हणजे एस्ट्रोनॉमी येवपाक जाय. एस्ट्रोनॉमी येवपाक जाय. जर ऑब्जेक्ट खंय आसा ते खबर आसपाक जाय. पण हितून फक्त तेजें नाव खबर आसपाक जाय. तुमी एंटर केलं सगळें काम फक्त टेलिस्कोपच करता. म्हणजे तुका आनी त्रास काडपाची गरजच ना. ओके. आतां इतले टेलिस्कोपांचे प्रकार पळोवन आमच्या खुबशा दर्शकांक आनी मेनली जे भुरगे आसात स्टुडंट्स तांकां इच्छा जाली आसतली की आमी टेलिस्कोपांतल्यान पळोवन आकाशाचो आनंद घेवपाक जाय. पण मानचें पडटलें की सगळ्यांक टेलिस्कोपाचो एक्सेस नासता, सगळ्यांक ते सोंप्यान मेळूंक शकनात. तर टेलिस्कोप ना जाल्यार आकाशा कडेन पळोवपाचें ना, टेलिस्कोप ना जाल्यार एस्ट्रोनॉमी करप ना अशें दिसता तुमकां? तें एकदम चुकीचें आसा. टेलिस्कोपा शिवायूय बी सगळो ब्रह्मांड आमी पळोवंक शकतात आनी हांवें बी तशेंच केल्लें. ती सिक्रेट कितें आसा ती आतां हांव तुमकां सांगता.
आयच्या नक्षत्र दर्शन हे भागात आमी हे इन्स्ट्रुमेंट जाका प्लॅनिस्फियर म्हणटात हे यूज करून आकाश दर्शन कशें करपाचें तें आमी पळोवया. जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना मुंबय जें तारांगण आसा नेहरू प्लॅनेटोरियम तातूंत म्हाका म्हज्या आवय बापायन व्हेल्लो आनी थंय हे वस्तू हांवें पळयल्लो. हो खूब जुनो आसा, एकदम एंटीक म्हणलें आतां. तर हो जेन्ना हांवें वस्तू पळयलो तेन्ना हांवें थंय मनशाक बूक स्टॉलान विचारलें हें कितें. तो म्हणपाक लागलो हें प्लॅनिस्फियर आसा, हातूंत तुमकां आकाशाची नक्षत्रां शिकपाक वळखुपाक कळटलीं. तेन्ना म्हाका हें कांयच कळना. सगळे हांगा इल्ले इल्ले टिपके आसा फक्त, म्हाका कांयच समजलें ना तें. पूण हांवें घेतलें आनी घरा हाडून दवरलें आनी कितलीं वर्सां तें तशेंच घरा म्हाज्या पडून रावलें. एक दीस लायट गेली, सगळे कडेन काळोख जालो, तेन्ना सुंदर नक्षत्रांचो भरिल्लो आकाश दिसतालो आनी म्हाका एकदम याद आयली आनी हांवें हो वस्तू भायर काडलो. आनी जेन्ना हांवें प्लॅनिस्फियर यूज करून आकाशा कडेन पळोवपाक सुरवात केली तेन्ना म्हाका अजाप जालें की जें आकाशांत आसा तें सगळें ह्या प्लॅनिस्फियराचे यूज करून म्हाका वळखूंक सोंपें जातालें. असोच आसा हो प्लॅनिस्फियर, जाणें एक वर्सभर हांवें यूज करून सगळे आकाशाची जितलीं नक्षत्रां दिसतात, गोंयाच्यान दिसतात, ती हांवें शिकून काडली. तुमीय बी ती सोंप्यांनी शिकून काडपा जाता. आतां हो प्लॅनिस्फियर हो इन्स्ट्रुमेंट हाजे बद्दल पळोवया. एक सिंपल प्लास्टिकचो किंवा कागदाचो पुठ्ठ्याचो मेळटा. ताचे दोन भाग आसतात. फाटल्यान एक भाग आसता जाका आमी सगळे स्टार्स आसतात, आकाशांतले सगळे स्टार ह्या प्लॅनिस्फियराचेर आसतात आनी हांगा वयर एक डिस्क आसा जे रोटेट जाता, अशें मूव जाता. हे डिस्क आमचे आज सांजे आकाशांत कितें आसा ते तितलोच भाग कवर करता. सो पळोवपाची टॅक्नीक सिंपल आसता. सकयल आसता ते म्हयने आनी दीस, कॅलेंडर, आनी वयर आसता ते वयले डिस्कार आसा ती आवर्स, वरां. सो तुमी करपाचें इतलें की हो खंयचो म्हयनो, हो आज जानेवारी आसा, सो जानेवारीची अमकी तारीख हे म्हयनो आनी हो टायम मॅच करपाचो आनी हो प्लॅनिस्फियर असो घेवन आकाशाचे वयर उलटो धरपाचो, असो धरपाचो तुमी. आनी हांगा एक एरो मेळटलो तुमकां. हो एरो ध्रुव नक्षत्राक किंवा नॉर्थ डायरेक्शनान तुमी पॉयंट करपाचो. सो आतां आमी प्रॅक्टिकली करून पळोवया. हो प्लॅनिस्फियर हांवें आज जानेवारीची डेट एडजस्ट केली आनी टायम एडजस्ट केलो आनी नॉर्थ डायरेक्शन ह्या सायडीन आसा तें पॉयंट केलें आनी प्लॅनिस्फियर असो धरलो वयर. आनी जेन्ना हांव हे विंडोंतल्यान म्हणजे हे विंडोंतल्यान पळयता तेन्ना एक्झॅक्टली आकाशान वयर कितें आसा तें म्हाका हे विंडोन दिश्टी पडटा. ओके, फॉर एग्जाम्पल जर हांवें हें वयर धरलें आनी हातूंतल्यान टॉरस किंवा वृषभ राशी दिसली आनी हांवें हो प्लॅनिस्फियर काडलो जाल्यार एक्झॅक्टली हांगा आमकां वृषभ राशी टॉरस दिसता. फुडें हांगा आनी एक कितें तरी ऑरायन किंवा मृग राशी हें हांवें अशें धरलें आनी मृग राशी हे सायडीन आसा, हांगा दिश्टी पडटा. सो प्लॅनिस्फियराचेर मार्क केली, डॉट मार्क केलें आनी प्लॅनिस्फियर काडलो जाल्यार हांगा आकाशान मृग राशी दिसता. अशें एक्झॅक्टली प्लॅनिस्फियर वापरून आमी सबंद आकाश वळखूंक शकतात. प्लॅनिस्फियराच्या फाटल्यान सगळी डेटा दिल्ली आसता. हातूंत आनी एक इम्पॉर्टंट डेटा म्हणजे ग्रहां. ग्रह खंय आकाशान दिसतात हें फूल टेबल हांगा दिल्लें आसता. तें टेबल यूज करून ते हांगा फुडें मॅच करून तुमी ग्रह सुद्दां वळखूंक शकतात. प्लॅनेट्स खंयच्या खंयच्या राशीन आसतले ते सगळे तुमी हे एका प्लॅनिस्फियरान तुमी वळखूंक शकतात. आतां प्लॅनिस्फियर इजिली गोंयान मेळना. तो तुमकां जर घेवपाक जाय तो खंय मेळटा, तो कसो आमी हाडपाचो, कसो घेवपाचो, हे सगळे डिटेल्स जाय जाल्यार एक काम करचें पडटलें. तुमकां खबरूच आसा, म्हाका हांगा सकयल ईमेल करचें पडटलें. तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन जाय, कितें हाजे बद्दल डिटेल जाय तें सगळें हांव तुमकां मेल करून धाडटां. तर अशे प्लॅनिस्फियर्स आनी स्काय मॅप्स बी अशे इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करून टॅलिस्कोपा शिवाय बी हो सुंदर आकाश तुमी पळयात आनी हाजो आनंद घेयात. टॅलिस्कोपांचेर भरपूर इन्फॉर्मेशन आनिकूय आसा, पण आतां एक ल्हानसो ब्रेक घेवया.